प्रेसिडेंटाक आनी तशेंच डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाक ही चवथी मिटींग इतली मोठी संख्येन लोक हाजीर जाल्लो आसा. आज भावनो भयणीनो, तुमच्या मतदारसंघात दुबावना काँग्रेसीचे मोगी आसा. दुबावना आज ज्या तुमच्या मतदारसंघात डिस्ट्रक्शन जाता, खास करून 39A, 17(2), 16B ही सगळी कलमां जी या भ्रष्ट जुमला फाटी आमचे गोंयचे गांव पाड घालपाक भायले दिल्लीचे वर्मा आनी शर्मा हांकां विकून दिवपाक जे पण कायदे हाडलेले आसा. आज मॅक्सिमम उत्तर गोंयांत डिस्ट्रक्शन तुमच्या मतदारसंघात जाले. आमी खूब खूब विधानसभेत उलयले की हे रद्द जावपाक जाय म्हणून, बंद जावपाक जाय म्हणून. आज साधारण एक वाठारांनी एक विलेजांनी तुमच्या मतदारसंघात सारखे उदक ना. वयता थिंगा विषय गोंयभर सेल ऑफ गोवा. आनी आमी आमच्या प्रेसिडेंटान आनी तशेंच काँग्रेस पक्षाच्या सगळ्या वांगड्यांनी पयले तुमकां उतर दिना की दुबावना काँग्रेसाचो सरकार जातलो आनी पयले म्हणटाय ते हे सगळी कलमां 39A, 16B, 17(2) हे सगळे आमी रद्द करतले आनी लोकांक जाय तसले डेव्हलपमेंट करपाक पत्ते ग्रामसभा, पत्ते पंचायती, पत्ते लोकांक जे जाय ते भाशेन आमी रिजनल प्लॅन हाडून तुमकां उतर हे आमी पयली स्वागत दिता भावनो भयणीनो. आज मांद्रेच्या गांवांत, पेडणेच्या गांवांत इतलो बलिदान दिलो, इतलो त्याग तुम्ही दिलो गोंयचे पासत डेव्हलपमेंटाच्या नांवान, हायवे एक्सपान्शनाच्या नांवान, मोप्पा एअरपोर्टाच्या नांवान, इंडस्ट्रियल इस्टेटाच्या नांवान इतले एक्विजिशन जाले. मोप्पा एअरपोर्ट जालो. मॅक्सिमम तुमच्या मतदारसंघात ओ पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी या तालुक्यात रिप्रेझेंटेशन मेळटले म्हणून सांगले या सरकारान. या सरकारान लाखांनी कोट्यांनी पैसे म्हाका याद जाता पयलेच जेन्ना आमी कॉलिंग अटेन्शन घातलेले जे कंपेन्सेशन आसा शेतकाराचे अजून लोकांक दिवंक ना. कितली वर्सां जाली एक्विजिशन जाले. जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज या लोकांनी फोटोयले. एम्प्लॉयमेंट 80% पेडणेकारांक फावो जातले म्हणून सांगले. आज जर तो चयल्यार बारीक बारीक हाऊसकीपिंगाचे जॉब, सेक्युरिटीचे जॉब हे तुमच्या मतदारसंघात आणि कॉन्स्टिट्युएन्सीत दिलेले आसा. मोठे मोठे जॉब पेडणेकारांक ना, मांद्रेच्या लोकांक ना. तो तुमचेर हो अन्याय कित्याक? आज केंद्रात बीजेपीचो सरकार आसा, हिंगाय डबल इंजिन सरकार आसा, फेल जालेले आसा. या साधारण तुमचो जेन्ना एक टुरिझमाचो बेल्ट आणि टुरिझमान या सरकाराचो ड्युटी जाता टॅक्सी भावाचो ज्या पद्धतीन हो सरकार वाट लायलेली आसा, ज्या पद्धतीन म्हाका दिसता टॅक्सी भावाक गोंयभर रस्त्यार हाडलेलो आसा. आनी जो हो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तो इतलो बिजी जाल्लो आसा तो चड कोणाले फोन घेना, हारभावनान दिसती पडा. साधारण गोंयचे ट्रान्सपोर्ट सेक्टरान हाल केलेले आसा. आमी तुमकां उतर दिता हे प्रश्न सुटावे करपाक, गोंयकारांचे टॅक्सीचे प्रश्न सुटावे करपाक एक काळीज जाय. या सरकाराक ना. काँग्रेस पक्ष पयलेच म्हयन्यान हे काम आमी उलयलेले आसा. टॅक्सी भावांक जे न्याय दिवपाक जाय तेही काम काँग्रेस पक्षाचे सरकार करून दाखोवन दितले. ताकद आसपाक जाय, पॉलिसी हाडपाक जाय. गोंयचे ज्या हितान आसा, गोंयचे ज्या फेवरान आसा या सरकाराक पडोवंक ना. दूख जाता पयच्या दिसाक हा मोविन गुदिनो म्हणटा येते वर्सा जेन्ना नवे सरकार येतले
ते सरकार डिसायड करतले म्हणून हेंका ताकद ना, हेंका बोंड ना, हेंका फक्त करप्शन करपाचे आसा. कितले खाता, कितले आज जोडीतो चुयल्यार आमचे तरणे भुरगे अनएम्प्लॉयड यूथ ड्रग्सान आसा. वयता वयता थिंगा क्रायम वाडटा. कित्याक वाडटा? गरीबसाणीची वाडलेली आसा. मुखेलमंत्री म्हणटा पिवपाची गरज ना, हायर जीडीपी रेशियो आसा म्हणून. दूख जाता भावनो म्हणतो. हेच सरकार 2012 परिवर्तनाच्या नावान मनोहर पर्रीकरान हाडिल्ले. पूण ह्या सरकारान आज गोंयकारांची वाट लायिल्ली आसा. दुबावना आज काँग्रेस पक्षान जो एक प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी म्हणून आम्ही मुखार सरलेले आसा. लोकांले सेंटिमेंट आसा की आम्ही सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय. आमचोय सेंटिमेंट आसा की सगळ्यांक एकठांय घेवन आम्ही मुखार सरतले म्हणून. गोंयकारा पासून कितले बलिदान दिलेले आसा. स्टेटहूड दिली, कोंकणी भाशा दिली. जे पण डेव्हलपमेंट केलेले हे काँग्रेस पक्षान केलेले. आज हो सरकार हे डेव्हलपमेंट विकता. चड वयना म्हाका ऑटोमोच्या सरांनी आनी एक मिटींग आहा पूण तुमकां सांगपाक सोदता. तुमी ह्या बीजेपी सरकाराक, ज्या बीजेपी सरकारा बरोबर ज्या बीजेपी सरकारान ह्या मतदारसंघांनी मत घातलेले आसा, ह्या बीजेपी सरकाराक मांद्रेच्या लोकांनी, पेडणेच्या लोकांनी झिरो दिवपाक जाय, गड्डो दिवपाक जाय, गड्डो. आनी 27 तुम्ही ह्या बीजेपी सरकाराक गड्डो दितले म्हाका खात्री आसा. हांव बाब नारायण रेडकर जेन्ना पयलोच म्हाका याद जाता 4.5 वर्सां आदी आमी जेन्ना मेळ्ळे, ताका एक क्षमता आसा, खूब ताकद आसा, काम करपाचे प्रयत्न आसा आनी हिंगा जायते लिडरूय आसा. आमचे मदें जे पण लोकांक जाय, आमचे पार्टीचो अध्यक्षूय आहा जे बाब नारायणान सांगले की काँग्रेस पक्षाचे हिंगा जेन्ना पयले आमी अनाउन्सूय केलेले आसा गोंय राखण यात्रा म्हणून. आमी तुमकां सांगपाक सोदता गोंयच पासून थोडेशे हिंगा बाब कालूच आसा, बाब हेल्थ निघाना काँग्रेस पक्षाचे डिफेक्टर जालेले आसा. दुबावना. पूण आज हे डिफेक्शन गोंयांतूच न्हू, महाराष्ट्रान जाता. शिवसेना फोडपाचे प्रयत्न करता. कॅलकटान टीएमसी फोडली, आम आदमी पार्टी फोडली. तर ह्या सरकाराक विरोधी करपाचे मनीस नाका. हेंका हुकुमशाही जालेली आसा. हेंका आमचे संविधानान दिलेले हक, हे हक राखपाक आमी मुखार सरलेले आसा. हांव मांद्रेच्या ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आनी आमच्या पार्टीच्या प्रेसिडेंटाक आज जेन्ना गोंयभर भोंवपाचे जेन्ना एक आदेश आमकां दिलेले आसा, सगळे काँग्रेस पक्षाचे वक्राक हांव उलो मारता की आमी एकठांय जावन गोंय जे आमी सांबाळपाक जाय. आनी काँग्रेस पक्षाचो जो अजेंडा की काँग्रेस पक्षाचे 27 काँग्रेसाचे आमदार जातले, गोंयकारांचो सरकार जातलो आनी ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टी घरा हाडपाक तुमचो आदार जाय पडटलो. आमकां हिंगा आपय दोनूच दिवपाक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.